मेळिल्ले माहिती प्रमाण काणकोणा कारवार महामार्गावयल्या लोलया वाठारात 2 ट्रक आपापल्या दिकेन वेगान येताले तेन्ना रस्त्याच्या मदीं गोरवां न्हिदिल्ली। ही गोरवां ट्रक चलोवप्यांक दिसूंक नाशिल्ल्यान दोनूय ट्रकवाल्यांनी आपापल्या वाटेन आशिल्ल्या गोरवांक नेटान धपको दिवन घडणूक थळावयल्यान पळ काडलो। ह्या धपक्यात 11 गोरवांक जाग्यारूच मरण आयले। ही घडणूक शेनवारा फांतोडेर घडली। ह्या भिरांकूळ अपघाताक लागून थळाव्यांनी भिरांत उक्तायल्या। राती लगभग 3:30-4 हांगा रस्त्यार गोरू घडयल्लो आसले आनीक म्हायती मेळिल्ल्या प्रमाणे 2 गाडयो आमने सामने जाल्यो, दोनूय नुस्त्याच्यो गाडयो आनी त्यो गाडी टोटल 11 गोरू उडोवन गेले। ती गोरू न्हिदी आशिल्ली रस्त्यार, ती 11 गोरू उडोवन गेली आनी ते आमगे पेट्रोल पंपार काम करता तेणें पळयलें। आज जालें कितें, म्हाजी फक्त एक हें आसा, आमी नायट पेट्रोलिंगा म्हूण पुलिशेची गाडी दवरता। हांव प्रश्न करता, नायट पेट्रोलिंग कितें करता? तुमी फक्त हायवेचेर भोंवत रावता ते एक कडेन थांबता थंय न्हिदता। आज तुमकां खबर आसा स्पेसिफीक स्पॉट आसा, हो एक स्पॉट आसा, धापटा एक स्पॉट आसा, थंय मोलेमाकडें स्पॉट आसा। त्या जाग्यार तुमी येवन त्या गोरवां धांवडोवपाक तुमचे कडेन जाता कितें? सरकार जेन्ना हें तुमकां पेट्रोल दिता जाल्यार कित्याक लागून दिता गाडयांत बसून न्हिदपाक? जाल्यार हांव स्ट्रिक्ट हाचेर कारवाय करची मागता। कारण आतां आमच्या माजी सरपंचान एक पुलीस अधिकाऱ्याक फोन केलो, तो पुलीस अधिकारी म्हणपाक लागलो आज हे ज्यो नायट पेट्रोलिंग ज्यो आसता त्यो गाडी आसा त्यो आमच्या अंडर ना, त्यो DIGच्या अंडर आसा। तर DIGक हांव एक अपील करता, तुमी तांकां एटलिस्ट इन्स्ट्रक्शन दिवचें की रातीन येवन हे जे स्पॉट्स आसा त्या स्पॉटाचेर तुमी येवन जाता त्या भशेन गोरवां धांवडोवचें। गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणा लोलयेच्यान सोयरू कोमरपंत।